नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. मुंबईचो रहिवासी आनी मुंबई नगर परिषदे खातीर ड्रायव्हर म्हूण काम करपी अँथनी मारियन कार्दोज हाका म्हापशें पुलिशेन अटक केल्या. कार्दोजान म्हापशा सोरो पिवन धुमाकूळ घातिल्ल्याच्या आरोपा खाला ताका अटक केला. सोऱ्याच्या नेटार ताणें बऱ्याच गाड्यांक धपको दिलो. गाडयेचो टायर फुटल्या उपरांत लेगीत ताणें गाडी थांबोवंक ना. पुलिशेन गाडी ताब्यात घेतली. फुडली चौकशी चल्ल्या. अँथनी कार्दोज हो बॉम्बे जी म्युनिसिपालिटी आहा तेजी गाडी चलयतालो. हो पयर गोंयान येयल्लो. काल तो ओल्ड गोवा चर्चीन पांयां पडपाक गेलो. थंयच्यान तो डिनराक गेलो. मदींच तेज्या पोटान कितें जावपाक लागलें म्हणून तो म्हाका ताणें रूम घेतिल्लो. रुमार येवपाक भायर सरलो. मदींच तेज्या गाडी फोर व्हिलरचो टायर फुटलो. तसोच तो गाडी घेवन रुमार येवपाक एकी कडेन एकट्यान गाडी पार्क केल्ली. हेणी तेजेर गाडी लायिल्ली आसा आनी तसोच तो थंयच्यान धांवलो आनी ओल्ड म्युनिसिपालिटी आसा देंवती थंय ताणें तशीच गाडी जो टायर फुटला तशीच गाडी निग्लिजन्सान ताणें ती देंवती काडली आनी लोक ताका सांगताले राव म्हणून. थोड्यांनी आडोवपाचो प्रयत्न केलो. पयलीं तो रावल्लो ना. मागीर सकयल थोड्या लोकांनी ताका आडयलो आनी पुलिसांच्या हवाले केल्लो आसा आनी म्हापसा पुलीस ऑन द स्पॉट पावन ताका डिटेन केल्लो आसा. ताका अरेस्टूय केल्लो आसा. मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे जो हो आसा कार्दोज आसा ताणें बेलीक एप्लाय केल्ली आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकार. ऑल गोवा इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडर्स असोसिएशनान वीज खांब्यावयले इंटरनेट केबल कापप थांबोवपाचे निर्देश वीज खात्याक दिवचे अशी विनवणी करपी याचिकेक अंतरीम थाकाय दिवपाक हायकोर्टान न्हयकार दिला. फुडली सुनावणी 18 मार्च मेरेन फुडें धुकल्ल्या. खंयच्याच ऑपरेटरान आजून ड्यू भरूनात. पुराय राज्यांत केबल कापपाक परतून सुरवात करतले. कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये उलयलो. तो सिनियर लॉयर एक्स जज ऑफ कलकत्ता हायकोर्ट मिस्टर तपन सेन म्हणून आनी हांगा गोंयांक लागून नियाल कामत आर्ग्यू आनी आमचो एजी आनी दीप शिरोडकर आर्ग्यू तांणी आमचेर बेजिकली स्टे आतां केबल कटिंगाचेर स्टे घालपाचें म्हणून हें केल्लें आनी सो दे वॉन्टेड टू आर्ग्यू. सो ताणें जजान ताका सांगलें तूं आपूण स्टे दिना म्हूण तूं आर्ग्यू कर नाल्यार डेट घे म्हणून 18 मार्च. मागीर स्टेटस को हे ते रिजेक्टेड द स्टे एंड स्टेटस को आनी 18 मार्चाक मॅटर दवरलें तांकां एमेंडूय करपाक. पूण आतां कितें आसा पळय तें आमकां तें बंचींग तें क्लियर करपाकूच जाय न्ही वॉट एवर. आनी तांकां ऑर्डरी हांवें पास केल्ल्या तांणी ते पयशेय भरूंक जाय. सो तांणी ते पयशे भरपाक जाय आनी कितें उपाय जाल्यार काडपाक जाता मागीर कळ्ळें तुमकां. सो पूण ते मॅटर सबज्युडीस आसा म्हणटात. सबज्युडीस आसा म्हणूनच आज सांगलें. सबज्युडीस वचून स्टे घेवंक जाय न्ही. म्हणजे कोर्टान वचून घातले की तुवें कांय करप ना. तुमी गेल्या कित्याक आमी कट करता म्हणून तुमी गेल्ले न्ही. तुमी थंयच्यान स्टे हाडूंक जाय नाल्यार इंजंक्शन हाडूंक जाय. दॅट इज वॉट. बट आमी लिगल ओपिनियन आमकां दिला की वी कॅन कट वॉट एवर. कितें म्हणटा तुम्ही ते पेनल्टी घातलेली कोणी तरी भरले कोण पेनल्टी काय भरूंक ना आनी कोणें लायसन्स फी सुद्दां फारीक करूंक ना. फॉर्माची बी फी सुद्दां फारीक करूंक ना. अजून कांयच भरूंक आनी ताका 15 दीस दिल्या न्ही. ना जाल्यार आमी ते लँड रेव्हेन्यू कोडा प्रमाणे ते हें करताले न्ही. तांचे कडल्यान तांचेर घालचे आनी रिव्यू काडचे पडटा. एक्शन सगळे गोंयभर चालू आसा सध्या इंग दिली आतां चालू करतले आमी. आयच्यान चालू करतले. आयच्यान चालू करतले. सगळें क्लियर करपाक. सर थोडे असले बांदून वयर केल्ले ते बंचाचे बंच पात्रां तशें उपकारना न्ही. आनी तूं एक पयसो दिवचो ना ते खंयच्यान रेव्हेन्यू लॉसीस जावपा जायना न्ही आमकां. पणजी स्मार्ट सिटीची कामां परत सुरू जाल्यात. सद्याक डीबी रस्तो आनी आयनॉक्सा कडलो रस्तो दोनूय खणून दवरिल्ल्यान ट्रॅफिकाक आळखळी. मार्केटाच्या मुखार आशिल्लो एकूच रस्तो सद्याक येरादारीक उक्तो आसा. रस्तो बंद आशिल्ल्याचे सायन बोर्डूय नाशिल्ल्यान मार्केटात येवपी ट्रॅफिकात अडकून उरतात. पणजेन सध्या स्मार्ट सिटीचे काम जोरान चालू आहे. खुबशा जाग्यार रस्ते फोडून सध्या हे काम सध्या नेटान चालू आहे. सध्या आमी आसा पणजे मार्केट एरियेन. जेन्नाय खंयची गाडी और खंयचे केन्नाय लोक जेन्ना डॉन बॉस्को कडसून पणजे मार्केटान येवपाक सोदता तेन्ना तांकां भायर वचपाक 2 रूट आसा. एक म्हणल्यार आयनॉक्सा कडलो हो रूट आनी दुसरो म्हणल्यार डीबी रोड. सध्या दोन्ही रूटांचे कामे चालू आसा. दोन्ही रोड हे खणल्या. खंयची गाडी जेन्ना डॉन बॉस्को कडसून जर मार्केट एरियेन येवपाक लागली तेन्ना मार्केटा कडसून जो मार्केटसून फुडल्या सायडीचो रूट आसा तो एकूच रोड मेळटा तांकां भायर सरपाक वा भितर येवपाक. पण तो रोड बारीक आसल्या कारणान हांगा ट्रॅफिक कंजेशन जाता. आतां खंयचीय रोड जेन्ना डॉन बॉस्को कडसून येता तेन्ना
त्याच जाग्यार वचून तेमकां यू टर्न मारपाचें पडटलें. खंयची बायक जर आसा तर बायक कशेंय करून सर्कस करून हांगासून भायर सरता, पण जेन्ना 4 व्हिलर खंयची येता तेन्ना ट्रॅफिक कंजेशन हो बरोच जाता. पळोवपाक गेल्यार जेन्ना काम चालू आसता आनी दोनूय रूट ब्लॉक आहा तेन्ना त्या टायमाचेर फुडें खंयचे तरी एक ट्रॅफिक डायवर्जन ऑर रोड ब्लॉकचे सिग्नल्स आसपाक जाय, जे अजुनूय लागोंक ना. त्या खातीर खुबश्यो गाडयो फुडें येता, ब्लॉक जाता आनी तांकां थंयचे थंय यू टर्न मारचो पडटा. स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकर वांगडा चेतन गवर. सालिगांव पुलिशेन 36 वर्सां पिरायेच्या मध्य प्रदेशांतल्या राजाराम बनवासी म्हणटा ताका अटक केल्या. ताचे कडेन पुलिशेक 2.5 लाखांचो गांजा सापडला. पुलिशेन 2.5 किल गांजा जप्त केला. पर्वरी पुलिशेन व्हड आवाज करपी मॉडिफायड सायलेन्सर बसयल्ल्या 2 व्हिलरी आड कारवाय खर केल्या. आयतारा रेश मागोस आनी नेरूल पंचायत वाठारांतल्या अश्यो 4 मोटरसायकली पुलिशेन जप्त करून धनियाक फायन मारल्या. ही कारवाय सुरू उरतली म्हूण पुलिशेन सांगला. फकत 3 दिसांचे अर्धसंकल्पीय अधिवेशन दवरप म्हळ्यार लोकशायेचो खून, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमा उलयलो. सरकाराचो हो अर्दकुटो वावर गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय म्हणटा. डबल इंजिन सरकार फेल जालाच, पूण तेच वांगडा VLI रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो विरेश बोरकार उलयलो. फकत 3 दिसांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचेर विरोधकांच्यो प्रतिक्रिया. The decision of the government to summon the assembly for 3 days is basically murder of democracy. आमी जेन्ना बोवाळ केलो एज ऑपोजिशन की हे सेशनाक म्हाका दिसता मुखार दीस आमकां जाय म्हूण चड दीस जाय म्हूण, त्या वेळार स्पिकरान लास्ट सेशनाक सांगलेलें की दीस मायज मार्चाच्या म्हयन्याक जातले म्हणून. पूण दूख म्हाका जाता आज हो डिक्टेटोरियल सालाजाराचो सरकार ज्या पद्दतीन बिलां हाडपाचो प्रयत्न करता, डिस्कशन बंद करपाचे प्रयत्न करता, ऑपोजिशनाक टार्गेट करता, एक्टिविस्टाक टार्गेट करता. दिस इज बेसिकली अ डिक्टेटोरियल अप्रोच ऑफ दीस प्रमोद सावंत सरकार. This is complete joke and a murder of democracy. कित्याक म्हणटा आमकां कितले इश्यू आहात काडपाचे. We are elected to raise the voices of the people. If we don't get the chance to do this, what is the use? They just want to stifle our voice because I repeat, the government is scared of the opposition. The government doesn't want to face embarrassment day after day, and that is the place which according to me is the temple of democracy. This is completely a move which is an embarrassment to the constitutional values and to democratic values. 3 दिसाचे असेंब्लीचे सेशन घेवप हाजो अर्थ सरकार बेगिनतल्या बेगीन असेंब्लीचो वावर काडूंक सोदता. म्हळ्यार एक फॉर्मालदाद म्हणून ती असेंब्ली कशी तरी घेवन सोंपोवंक सोदता. हें म्हाका दिसता लोकशायेची हत्या ही एक आमकां घटनेन दिल्लो एक एपॅरेटस, एक जो आमकां मेकॅनिझम दिला. लोकशायेन ओपोजिशनान प्रश्न करप आनी सरकारान ताजी बरे भशेन उत्तर दिवप ही एंटायर प्रक्रिया जी आहा ती डिस्टर्ब करपाक सरकार सोदता, कित्याक सरकारा कडेन उतरां ना. हें सिद्ध जाल्लें आहा. आतां अशें दिसून येता की BJP डबल इंजीन सरकार आसा तो फेल जाल्लो आसा, कित्याक तांकां फेलियर पावल्लो आसा आनी ताका लागून ते 2-3 दीस असेंब्ली सेशन दवरतात. आनी आयज असेंब्ली सेशन 1-2 दिसांनी जाता. हो अन्याय आमचेर सगळ्या लोकांचेर आसा, गोंयकारांचेर आसा आनी हो अन्याय सरकार करता. लोकांनी जागृत जावपाक जाय. आमी हो विशय मांडटले, पण परत आमी स्पिकराकूय बरयलें की असेंब्ली सेशन आसा हें मातशें वाडोवन दिवचें. नव्या शिक्षण धोरणा खाला 6वे खातीर SCERTन नवी पुस्तकां प्रिंट करपाक दिल्यात. 10वे खातीर पयलींचीच पुस्तकां उरतली. 10वेक नव्यान आस्पावीत केल्ल्या विशयांच्या अभ्यासक्रमाची पुस्तकां दितले. SCERTची संचालक मेघना शेटगांवकर प्रुडंटा कडेन उलयली. 1 ते 3 मेरेन NEP लागू करपा विशीं सोमारा बसका जातली. 6th स्टँडर्डाक फुडल्या एकाडेमीक इयर म्हणजे 2025-2026 ताच्या पासून सगळे नवे करिक्युलम इंट्रोड्यूस जाला. बुक्स आसा ते NCERTचे सगळेच आनी तातूंत आमी थोडे बुक्स ऑलरेडी आमी 6th ग्रेडाचे प्रिंटाकय दिल्ले आसात
So 6th for this coming academic year, it would be all new books and new curriculum. 10th मात बुक्स सेम उरतले कारण एनसीईआरटीन अजून नवे बुक ताचे पब्लिश केले ना. पण जे नवे सब्जेक्ट नवे करिक्युलर एरियाज इंट्रोड्यूस केला, फॉर एक्झाम्पल इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, ताच्या खातीर जो कंटेंट आसा तो आम्ही ऑलरेडी रेडी केल्लो आसा. ताजे बुक्स रेडी जातात आणि ते गोवा बोर्डाच्या थ्रू अवेलेबल जातले फॉर द स्टुडंट्स ऑफ 9th and 10th स्टँडर्ड. 1st to 3rd बी एनसीईआरटीतले नवे बुक्स आयल्यात आणि आता आमचे स्टेडिंग कमिटीन डिसिजन जातले की आमचे फर्स्टाचे, सेकंडाचे, थर्डाचे एनईपी आम्ही कशी कशी इंट्रोड्यूस करपाचे आसा. हा, आता कशें जाल्लें की प्रायोरिटी 6th आनी म्हणजे आमची मिडल आनी सेकंडरी लेवलाक दिल्ली कारण ते एप्रिलांतल्यान स्टार्ट जावपाचें आशिल्लें. आणि हाचेर डिसिजन आता इट विल बी टेकन व्हेरी सून, मे बी नेक्स्ट कमिंग मिटींग जी आमची आसा तातूंत सुद्दां हे डिसिजन जातले की आमी कशें कशें लायटली फॉर फावंडेशन स्टेज. LDC पोस्टा खातीरची स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची CBT 3 परीक्षा रोखडीच जातली. 232 पोस्टांक सुमार 18,000 लोकांनी CBT 2 परीक्षा दिली. 14,000 मायज उमेदवार परीक्षा पास जाले. आता तातूंतले 1,160 जण सिलेक्ट जावन CBT 3 परीक्षा दितले. तातूंतले 464 उमेदवार कुशळटाय परीक्षेक बसतले आणि तातूंतले पास जाल्ले 232 उमेदवार LDC पोस्टां खातीर सिलेक्ट जातले. गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचे गठन केल्या उपरांत जे LDCचे वेकंट पोस्ट आहेत तांची एडवर्टायजमेंट आउट जाल्ली आणि तांच्यानी एक सक्तीचे केले ते म्हटल्यार कोंकणीत पास जावप हे सक्तीचे आशिल्ले आणि कोंकणी खातीर 10 मार्क्स राखी दवरलेले. सो जवळपास 232 पोस्ट LDCचे आशिल्ले आणि या 232 पोस्टा खातीर जवळपास 22,000 भुरग्यांनी एप्लाय केले. तातूंतले 18,000 भुरगे हे एक्झामीक बसले CBT 2 खातीर आणि तातूंतले 14,600 भुरगे हे एक्झामीक पास जाले आणि सध्या स्क्रुटिनी चालू आसा आणि स्क्रुटिनी जावन 1,160 भुरगे सिलेक्ट जातले आणि तातूंतल्यान CBT 3 एक्झामीक बसतले आणि हे भुरगे CBT 3 एक्झाम क्लियर केल्या उपरांत तातूंतले 464 भुरगे स्किल एक्झाम दितले आणि तातूंतल्यान ते 232 पोस्ट हे LDC पोस्टाक सिलेक्ट जातले. बट हातूंत एक मजेची गजाल ती म्हटल्यार कोंकणीची सक्ती केल्या कारणान जवळपास 676 भुरग्यांक 10 पैकी 10 मार्क्स पडलेले आसा म्हटल्यार 3.69% उरली. मागीर 89 भुरग्यांक 10 पैकी 1 मार्क पडलेले आसा. तशेंच 31 भुरग्यांक 0 मार्क्स पडले, 10 पैकी 0 अशे मार्क्स पडलेले आसा. ताचे भायर 10,000 भुरग्यांक 7 पैकी कमी पडलेले आसा. सो अशें तरेन आमकां पळोवपाक मेळटा की कोंकणीत भुरग्यांक खुबशे भुरग्यांक कमी मार्क्स पडले हे एके सायडीन पळोवपाक मेळटा. बट काही भुरगे अशे आसा तांकां 10 पैकी 10 पडलेले आसा. 676 भुरग्यांक 10 out of 10 पडलेले आसा. ही बरी गजाल आसा. सो अशा तरेन कोंकणी सक्ती केल्या कारणान गोंय सरकारचे बरे डिसिजन आसा अशे खुबशे लोक मानतात. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. दिवचल लाटंबारसे पंचायतींतल्या लाडफे गांवांत गोंयांतल्यान महाराष्ट्रांत वचपा खातीर बेकायदेशीरपणान डांबरी रस्तो केला. लाटंबारसे पंचायतीन आयतारा वचून पळोवणी केली. हो रस्तो पुराय तरेन बेकायदेशीर. ह्या रस्त्या विशीं सरकाराक कांयच खबर ना. सरकारी यंत्रणेक पुराय तरेन काळखात दवरून हो वावर चल्ला म्हण लाटंबारसे पंचायत वांगडी उलयले. नमस्कार. लाटंबारसे पंचायतीन लाडफे गांवांत एक आंतरराज्यीय रस्तो तयार जाला हो निर्देशान आयला. एक गजाल अशी की आयज लाटंबारसेच्या सरपंच रामाज आहात आणि इतर त्यांचे जे वांगडे ते हांगा लाडफ्या येवन त्यांच्यानी पाहणी केली की महाराष्ट्रातले आंबडगांव आणि गोंयांतले लाडफे हे दोन्ही जे गांव आहा ते एकठांय करपा लागून सुमारे 8 मिटरचो रुंदीकरणाचे आणि एक ना 5 किलोमीटर रस्तो हो रस्तो डोंगर कापून झाडां कापून बरोच एक डांबरीकरणचो रस्तो तयार जाल्लो आणि ह्या हितून दिश्टी पडटा की खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन ही नोंद ना. फाटीं आमच्या कडेन हेच्यान पयलीं हो विशय येयल्लो तेन्ना आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की ऑलरेडी हे मॅटर आसा की जो रोड हांगासर कन्स्ट्रक्ट करता तेजेर ते डेप्युटी कलेक्टरान आसा म्हणून आणि ते ऑलरेडी स्टॉप केल्या म्हणून. पूण आयज इतलो व्हडलो रस्तो कंप्लीट जाल्लो आसा हे आमकां म्हाका आनी पंचायतीक कसलीच तेंच्यांनी परमिशन घेवंक ना. त्या कारणान आमी आयज हे इन्स्पेक्शन करूंक हांगासर येयल्लेले आसा. सांगचें म्हटल्यार फाल्यां जेन्ना ही बॉर्डर आसा आमची, ही गोवा महाराष्ट्रा बॉर्डर आसा, मेन म्हणजे फाल्यां हांगासर वेगवेगळ्या हेची तस्करी जावपाक शकता. सरकारान हेजेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा आनी तेज्या पयलीं ही जी कितें इलिगलिटी जाल्लेली आसा तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जावपाक जाय.
महाराष्ट्रासून बाँड्री जॉईंट जाता आणि एकाय प्रकारच्या डिपार्टमेंट जे रेव्हेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट आहे एकट्या काय खबर ना RTO खबर आहा ना एक्सायज डिपार्टमेंटाक खबर आहा ना हेका आमच्या पोलीस जे आउटपोस्ट आहा तांकां खबर ना पोलीस स्टेशनाक खबर ना अरे नक्की चल्लें कितें अशा पद्दतीन जर काम ह्या सरकारान जर चालू दवरलेलें जाल्यार हे अशें आमी पंचायतीच्या मार्फत हांव सरपंचाक सांग हे आमी कशेंच खपून घेवप ना. मेळटा त्या म्हायतीन अशें कळटा की महाराष्ट्राच्या दिशेन एक मोठो प्रोजेक्ट चालू आहा. त्या प्रोजेक्टाक कनेक्टिविटी करपाक हो अंतर्गत रस्तो जो बॉर्डरीक पावपाचो आनी बॉर्डरी पार पावपाचो चल्लेलो आहा आनी ह्या बाबतींत आज पाहणी हांगातले जे ठरावीक सरपंच आहा ते लाटंबर ते हांगा येयले तेंच्यांनी पाहणी केली. त्या ह्या बाबतींत तेंच्यांनी फुडाकार घेवन ही जी इलिगलिटी चल्ला त्याच्या बद्दल CM आनी PM कडेन ही गजाल पावयतली अशें सांगलां आनी ह्या बद्दल एक्शन केलें वयतलें हेंय सांगलां. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. नेवरा येवपी नव्या रेल्वे स्टेशनाक थळाव्यांचो विरोध. ग्रामसभेत विरोधात थाराव. रेल्वे स्टेशन आयल्यार वाठारांतली खाजना काबार जातली म्हूण थळाव्यांचो दावो. आमदार विरेश बोरकारूय ग्रामसभेक आशिल्लो. सरकार रेल्वे स्टेशन हाडटा जाल्यार आंदोलन करपाची आमदार विरेशाची शिटकावणी. सरकार जो आसा BJP सरकार आसा तेका गोंयकारांचे आनी सामान्य लोकांचे मातूय पडले. प्रत्येक वेळार तो खंय ना खंय बुलडोज करपाक सोदता. लोकांक विश्वासान घेयनासतना आपणाचे विचार जे आसा ते लोकांचेर थापपाक सोदता. प्रत्येक लोकांनी आपणाचो हात वयर काडून ओपोज केल्लो आसा, विरोध केल्लो आसा. कित्याक आमची खाजण शेती आसा, सामको इकोसिस्टम आसा. हांगा एनडेंजर्ड स्पिसीज बसून आसा, कितलीशीं एनडेंजर्ड स्पिसीज हांगा येता आनी खंय ना खंय हें प्रोटेक्ट जावपाक जाय. रेल्वे स्टेशनाच्या नांवान तुमी खंय ना खंय कोळशाची जी लॉबिंग आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. लिपोवपाची कांयच गरज ना. इतलो लागीं आमचो करमळेश रेल्वे स्टेशन आसा. 6.1 किलोमिटर सारको समज गुगल लोकेशन समज पळयलो 6.1 किलोमिटर हांगाच्यान आसा आनी इतलो लागीं समज रेल्वे स्टेशन आसा जाल्यार दुसरो रेल्वे स्टेशन कित्याक आसा. सो हो सामको हें आसा तो म्हणजे हेका कोळशाक लागून आनी तेकाच लागून आमचे सगळे गांवच्या लोकांनी हेजो विरोध केल्लो आसा. सगळे आनी पंचायत बॉडीनी विरोध केल्लो आसा. रेजोल्युशन आमी मांडटले जशें CMान सांगलेलें की तुमचो कितें विरोध आसा तो मांडचो म्हणून. आनी आमी दोनूय पंचायत हावसी मंडळ पंचायत आनी नेवरा पंचायतीचो ऑलरेडी दोनूय पंचायतीचे आज ग्रामसभा जाल्ल्यो आसा. रेजोल्युशन आमी मांडटले आनी म्हाजें ऑलरेडी लेटर जे आसा ते CMाकूय गेल्लें आसा. आमचो पंचायत बॉडीचो स्टँड आसा की आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें जेन्ना येयले मिडिया न्यूजार सगळ्या येयले तेन्ना आमचो ओपोजीट आहलो कित्याक आमकां नाका म्हणून तो कित्याक आमची शेतां आसा इतली लागीं आनी ऑलरेडी एक स्टेशन आसा. इतलें लागीं स्टेशन आसतना आमकां आनी दुसऱ्या स्टेशनाची गरज ना. इतलीं शेतां आसा, शेतां करता, शेतां बेश्टी ना ती लोक करता शेतां आनी गरज ना आमकां त्या रेल्वे स्टेशनाची. आमी सगळी आमची सगळी बॉडी अगेन्स्ट आसा. कोरगांव, सुरावली, केळशी, लाटंबारसे आयतारा ग्रामसभा जाल्यो. केळशी ग्रामसभेत वेळसांव ते केळशी जावपी हायवेक विरोध करपाचो थाराव. कोरगांव ग्रामसभेत सचिवाच्या तेक्यान गांवांत बेकायदेशीरपणान झाडां कापप, दोंगराची कापणी असले प्रकार सुरू आशिल्ल्यान सचिवाच्या बदलेची मागणी. लाटंबारसे ग्रामसभेत सचिव कारणा बगर कामां आडयता म्हण सरपंच आनी पंच वांगड्यांची कागाळ. कोरगांवात येवपी मेगा प्रकल्पा खातीर बेकायदेशीर तरेन दोंगर कापणी आनी झाडां कापप सुरू आसा. सुमार 2000 मायज झाडां कापल्यात. हाका पंचायत सचिवाचो पुराय तेंको आसा. सचिवाची बदली करची तशेंच दिल्ली परवानगी रद्द करची वा उपोशणाक बसतले म्हण थळाव्यांची शिटकावणी. लाटंबारसे जाल्ल्या ग्रामसभेत पंचायत सचिव कामां सारकी करिना देखून सरकारा कडेन हे विशीं उपाय काडपा विशीं मागणी करतले असो निर्णय जालो. सचिव फकत अर्दो दिसूच काम करता तशेंच कारणा बगर लोकांची कामां आडावन दवरता असो सरपंच आनी हेर पंच वांगड्यांनी आरोप केला. सो आमच्या ग्रामस्थां कडल्यान म्हाका खुबश्यो कंप्लेनी येताल्यो की कारण अशें तांकां डिफिकल्टीज जाताले. अर्जंट जर कितें आसा जाल्यार हो मेळना जाय. स्टाफाक विचारल्यार स्टाफ म्हणटाली खबर ना म्हणटाली, खंय तरी गेला म्हणटाली, व्हिडिओन गेला आनी खंय गेला. एकदां अशें बीन सांगताली. बट तो ते आमी कन्फर्म करून पळयलें जाल्यार तो त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान नासतालो. हेतूर खंय तरी तो आपल्या तेजेर कोणाचो तरी हात आसा, तेजो तो पावरीचो मिसयूज करता आनी इतलें म्हणटा की हेजेर एक्शन जावपाक जाय. केळशी ग्रामसभेत वेळसाव ते केळशी जावपी हायवेक विरोध करपाचो थाराव जालो. हो हायवे थळाव्यांच्या फायद्याक न्हय जाल्यार कोळशाची येरादारी करपाक मजत जावची म्हण बांदता असो थळाव्यांचो दावो.
वेलसांव जंक्शन टू हॉटेल लीला जंक्शनाचे तो नॅशनल हायवे येता NH17B म्हणून ताचेर आनी तितलेंच थंय हायवे येता थिंगसून आनी वेलसांव जंक्शन टू लीला जंक्शन आनी मदें हूंय रिवर सालांत जेटी येताय. सो म्हाका भंय लागलो की हे हायवे आसोन घडये तांकां लिंकींग रोडूय आसपाक शकता. ते बसत हांवें म्हणलें आमकां हायवेय नाका त्यो रिवर सालांत जेटीय नाका. सुरावले जाल्ल्या ग्रामसभेत फाटल्या ग्रामसभेचे मिनीट वाचिनासतनाच आयतारची ग्रामसभा जाल्या असो कांय थळाव्यांनी आरोप केलो. जाल्यार आमी सदांच पंचायत राज एक्टा प्रमाण ग्रामसभा घेतात म्हण पंचायत वांगडी सांगतात. They did not allow anything because our point was that the old last Gram Sabha, adjourned Gram Sabha, so whatever minutes that were written were not discussed. But today also they said it was discussed, but the majority what they brought in was bulldozer. As per the law, Gram Sabha Panchayat Raj Act प्रमाणे घेता. Only development proposal, any complaint should be in the right forum, not in the Gram Sabha. आमगे डेव्हलपमेंट प्रपोजल आणि जी एलिगेशन घाताय ते कितें ट्रेड लायसन्स दिली हें दिली ती एज पर द लॉ पंचायत बॉडी मिटिंगाचेर एप्रूव जाली आणि आता आमगे ग्रामसभा सारकी स्मूथ जाली. बजेट पास केला. पर्रा ग्रामसभेत शेतजमनीचेर लँड फिलिंग, कोयराचो प्रश्न, दर एका वॉर्डात CCTV घालप आणि बजेटा विशीं चर्चा जाली. जो जावन आसा तो आमचो गांवच्या लोकांचो जागो आनी प्रायमरीली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसीस. तर कोणे जरी तर पयलीं कोमनीदाद जाग्यांनी घरां बांदला वा कितें कमर्शियल एक्टिविटीज करता, कोमनीदाद हॅज टू लूक इन टू दीस एंड दे हॅव टू इन्श्योर दॅट लिगल प्रोसेस इज टेकन. सेक्युरिटी इन्क्रीज करपाक आनी इम्प्रूव करपाक गांवांनी जरी तर आमी सेक्युरिटी इम्प्रूव करतले आनी लोक शिटूक जरी तर आसतले जाल्यार हूंय ना हूंय सेक्युरिटी कॅमेराज, CCTV कॅमेराज, एंट्री आणि एक्झिट पॉइंट ऑफ ईच अँड एव्हरी वॉर्ड घालपाची गरजूच आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पेशंटांबरोबर जेन्ना फामील नासता तेन्ना तांकां पळोवंक सबसिडायज रेटीन केअरटेकर मेळटले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची घोशणा. सगळ्या सामान्यांक ह्या वेवस्थेचो लाव घेवपाक मेळचो. गोंयभरच्या सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांनी सुविधा हाडपाचो मंत्र्याचो प्लान. कॅन्सरा सारख्या दुयेंसांचेर बरे उपचार दिवपाक सरकाराचो यत्न. मया पंचायतीत खासा मेगा हेल्थ कॅम्पाचे आयोजन. आमदार प्रेमीन शेटूय आशिल्लो. सरकार कित्या खातीर तुमी निवडून हाडला सरकार इतल्याच खातीर की सामान्य मनशाच्या जिवनात वेगळे तरेचे परिवर्तन करपाक म्हणून हे सरकारचे देशाचे प्रधानमंत्री सदां म्हणटा एक मंत्री एक आमदार एक वेगळे तरेन काम करपाचो प्रयत्न करपाची गरज आसा. हे आमी करतले सबसिडायज करून सामान्य मनशाचो पेशंट जो पर्यंत हॉस्पिटलांत ना हे सगळे सबसिडायज करून आमी ते केअरटेकर थंय दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणजे तुमच्या जिवनात केन्ना कसलो त्रास जावचो ना आनी वेगळे तरेन आमी लोकांचे समाजाची सेवा करपाक खऱ्या अर्थान आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज तुमी विचार करा की हांव दुयेंस आयज म्हाका कळटा की कॅन्सराचे दुयेंसाचो त्रास कितलो जाता. हांव आरोग्य मंत्री म्हणून म्हाका जाय ती सोय हांव दिवंक शकता. पूण सामान्य जनतेक कितें करता हांव जाय ते डॉक्टर जाय तेन्ना हांव थंय उपलब्ध करून दिवंक शकता. पण सामान्य मनशाच्या जिवनात केन्ना तुमी विचार केला ह्या तरेची गोष्टी जाल्यार कोण लक्ष दवरतलो. आनी जे प्रेमिंदाक जाय त्या तरेची गोष्टी हे सरकार आनी देशाचे नेतृत्व जे ठरयता. डिस्ट्रिक्ट जनरल फाउंडेशना पासून मेळणारो पैसो हो आमी 3 आरोग्य केंद्रांत घालपाचो ठरयल्लो आसा. मये, पिळगांव आनी कारापूर सरवड ही तिनूय आमची मेजर प्रायमरी हेल्थ सेंटरां आसा ही बऱ्या तरेन डेव्हलप करून सुसज्ज अशी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवन ज्यो सगळ्यो सुविधा त्या हेल्थ सेंटरांनी जायो अशें सगळें आमी आरोग्य मंत्र्याक सांगलेलें आसा आनी ताणें मंजूर केला. काणकोणा खोतीगांव वाठारात रानां खात्याकडच्यान कसलेच परवाने नासतना बांदकाम सुरू केल्ल्यान बोवाळ. थळाव्यांनी बांदकाम आडयलें. थळावो आमदार सभापती रमेश तवडकारूय सुवातेर पावलो. उठसूट येवन कितेंय करपाक मेळचें ना. लोकांच्यो भावना लक्षात घेवच्यो. राना खात्यान लोकांकडे बसका घेवची म्हण तवडकार उलयला. जे कन्स्ट्रक्शन करतात म्हणजे खरें म्हळ्यार हांगा खंयच्याच प्रकारचे जंगलां कन्स्ट्रक्शन करपाक जायना आनी प्रत्यक्षांत लोकांनी हांगा काम बंद केल्लें. आनी हांवें तेच सांगलां की काम सुरू करचें बरें आसा न्ही की सरपंचान आज जे ग्रामसभेक जो विशय जाला तो तांणी कन्वे करचो. लोकांची भावना समजून घेतल्या शिवाय हांगा खंयच्याच प्रकारचें काम करचें न्ही अशा प्रकारचो निर्णय बाकी लोकांनी घेतलेलो आसा.
आणि त्यामुळे हो एकंदर विषय आसा तो हायर ऑथॉरिटी म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांकां करचो अशें तांकां आमी विनवणी केल्ली आसा. हय प्रत्यक्षांत स्टॉप जाल्लें आसा, पब्लिकेन स्टॉप केल्लें आसा आनी हांव येवन तांकां सामकें स्टॉप करपाचें डायरेक्शन दिल्लें आसा की खंयच्या उट सूट येवन तूं करपाक मेळचें ना. हांगा पब्लिकेची संवेदना आसा. हांगा फॉरेस्ट आसा ती आपलें एक घर बांदपाक हांगा सोदताले इल्लिगल आनी काल हें कळ्ळें नंतर काल तेमी 2 दीस पयलीं मार्किंग केलें खबर आसलेली आमकां आनी खबर आसून आमी पंचायतीक आमी एक ग्रामसभा आसले आहेत कारण आमी एक थंय आमी एक एप्लिकेशन दिल्लें की इल्लिगल अशें चल्लें आसा तुमी तेजी इन्क्वायरी करची म्हणून. आनी आयज सकाळ फुडें 9 हांगा काम सुरू जालें त्या वेळाचेर आमचे खुबशे जाणांनी पयले नंतर आमकां फोन मारलो आनी आमी आयले की ही सरपंच आमची केपेबल ना आनी तिकी पडोनूच गेल्लें ना म्हणून आमच्या ह्या सगळ्या लोकांनी लोकल सेक्टर आमी हे काम स्टॉप केलें आनी त्या गार्डाक विचारलें. गार्डाक विचारलें तो आमची एकट्याक विचारता तूं कोण काय विचारपाक गार्ड म्हणटा. आमी गार्डाक विचार तुजी परमिशन दी म्हणून सांगलें. गार्ड परमिशन दिवपाक शकना असं म्हणपाक लागलो. असं जाल्यार दी म्हणटा आमी जाल्यार तो पळोवन गेलो नाच जालो आनी अजून आयलोच ना. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.